गीत रचून गायात परमेश्वराक वाखाणात शेकान शेक प्रितुमे वोय देवाक सोद गितां गायात नवे गीत रचून गायात परमेश्वराक प्रीतुमे वोय देवाक सोद गितां गायात परमेश्वराच्या मानाक गितां गायना गोडात वोय काडात नांव देवाचें पुरगोटात तारण ताचें नवे गीत रचून गायात परमेश्वराक वाखाणात शेकान शेक प्रीतुमे वोय देवाक सोद गितां गायात. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां ह्याची मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सगळ्या सोंपून गेल्ल्या ओतम्या पासत काब्राल फॅमिली हांच्या तशेंच दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या कार्लोस फेर्नांदीस हाच्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गींचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज नियोला पेरेरा आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. ह्या सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो कुशालकायेची खबर जेजू पुनर्जीवन जाला ही खबर एकामेकाक दिवंक शीस धांवतात. आमी हीच बरी खबर जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक दिवंक धांवत रावपाक घडये जाय. आमकां ही कृपा मागता आसतना जायते पावटी आमी शेडमोडी जाल्या, जायते पावटी आमी आळसाय केल्या. असले आमच्या चुकींचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पविदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटां घालून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. महिमा देवा कुंसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पविदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाची शेली तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या तारुका पवित्र स्ना वरवीं मनशाक नवो जल्म दिवन आमचें क्रिस्ती कुटुंब तूं वाडयत आसाय आनी पास्क परबेच्या समारंभान आमा समेस्तांक तुज्या जिवान ओदीक भरताय. असो तुजो मोग तूं आमकां भावार्थान चाकूंक दिताय.
ह्या बाबार्था प्रमाणे चलूंक आनी तुजें देवीक मोगाचें जिवीत आमचे भितर जतनायेन सांबाळूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रू पावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो. जुदेवानो आनी जेरुजाल्यांत वस्तेक आसलोल्यानो हें जाणो जायात आनी हांव सांगतात ताका चीत दियात. देवान तुमचे मदें नाजरेचो जेजू आपणाक मानवलोलो मनीस म्हूण दाखयलो. तो तुमचे मदें आसलो तेन्ना ताचे उद्देशी देवान ओचोऱ्यां आनी विस्मितां आनी कुणां केली. ही सगळी खबर तुमी जाणात. आपले थारायलोले येवजणे प्रमाणे सगळे आदी फुडें जाणा जावन देवान जेजू तुमचे आदीन केलो आनी समोर नासलेल्या मनशा उद्देशी तुमी ताका खुर्सार खिलावन जिवेशी मारलो. देखून हालींच उल्हासता. म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्थायेन सुस्त जातली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो नोतान फोंडांत कुसूंक दिवचो नाय. देवाचे वरकार. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगात, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारचणें तुजेंच आदीन राखून दवरलाय. जबाब: म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पोर म्हाका बूद दिता, देखून हांव ताका दिनवासता. रातचे पर्यान म्हजें कालीस म्हाका शिकयता,
बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालोना. सबाब म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. देखून म्हजें कालीस उल्हासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यंत सवस्तायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भोगताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. सबाब म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोरती आनी तुज्या उजव्यान सासणाचें सूख. सबाब म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. त्यो वस्तुऱ्यो भिवन भिवन आनी व्हड खुशालकायेन वोगोत मोडिनासतना समाधी सरशिल्ल्यो कडसरून धावी धावी ताच्या शिसांक कळीत करूंक गेल्यो. आनी ओवचितूच जेजू तांकां मेळूंक आयलो. ताणें म्हणलें, नमान तुमकां. आनी तांणी लागीं सरून आनी ताचे मुखार सोडपटून ताचे पांय धरले. तेन्ना जेजून तांकां म्हणलें, भिवू नाकात. वचून म्हज्या भावांक गालिलियाक वचात म्हूण सांगात, थंय ते म्हाका देखतले. त्यो वेतूच चौकीदारांतल्या थोड्यांनी शारांत येवन घडलेलें तितलें मुखेल याज्ञिकांक कळीत केलें. हांणी जाणट्यां बरोबर जमात करून एक थाराव घेतलो आनी शिपायांक खूब दुडू दिवन म्हळें, तुमी लोकांक अशें सांगात, आमी न्हिदलोले आसतना ताचे शीस रातयां येवन ताका चोरयां घेवन गेले. आनी हें बी राजपालाच्या कानार पडत आमी ताका समजायतले हांव आनी तुमचेर कांयच जोड येनाशें करतलें हांव. शिपायांनी दुडू घेतले आनी शिकयलेल्या प्रमाणें केलें. आनी ही खबर जुदेवा मदें आयचो दीस पर्यंत चलत आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, जेरुसल्याक होली लँड ट्रीप हाका वचूंक म्हाकाय सोयेक मेळ्ळो आनी तुमचे मदलीं थोडीं जाणां तरी गेल्यातच आसतलीं. आनी थंय ती खुर्साची वाट जेन्ना आमी चलताले तेन्ना काळें न्हेसून एक जुदेव भाव परतून परतून आमचे मुखार येतालो आनी म्हणटालो, यू आर लायर्स, यू आर लायर्स. आमकां पयलीं कांयच समजूंक ना
आनी तो आमचे फाटल्यान कित्याक येता, कितें म्हणूंक सोदता हेंय आमकां कळूंक ना. एके वाटेन आमी बरे कातोलीक आनी आमी बरे हे पिलग्रिमेजीक आयिल्ले आसात, कोण तरी कडेन मातसो पिसो बीन आसतलो अशें आमकां दिसलें. पूण चडूच जाता म्हणटच मदें तो म्हणटालो, देर इज नो जिजस हू हॅज रिजन. आमकां जबाब दिवपाकसो दिसलो. आनी थंयसरलो गायड जो आहा ताणें म्हणलें, डोंट केअर, जस्ट मूव अहेड. उलय नाकात, ताका जाप दिनाकात, चलत रावात. भाव भयणींनो, आयच्या ह्या शुभ वर्तमानाची निमाणी वोड जी आसा, ही खबर जुदेवा मदें आयचो दीस पर्यंत चलत आसा. खरेपणी ही खबर आजून पासून चलत आसा. आनी ही खबर सुरू कशी जाल्या, जेन्ना पुनर्जीवन जालां तेन्ना ह्या शिपायांनी व चौकीदार जे आसले ताणेंय तें पुनर्जीवनपण पळयलां. जेन्ना ह्या वस्तुऱ्यांक जेजू दिश्टी पडलेलो, जेजू त्या समाधींतलो ना जाल्लो, जे कालच्या दिसाक आमी नियाळ्ळां. आनी मागीर जेन्ना हीच खबर ह्या महायाज्ञिकांक जेन्ना कळयली तेन्ना तांणी घडये खुशाल जावपाक जाय आसलें. आनी तांणी त्या वेळार तरी स्वत मानपाक जाय आसलें, मन बदलूंक जाय आसलें. मन बदलपाची खबर सोड, तांणी उलटेंच केलें, उरफाटें. त्या चौकीदारांक सांगलें, चल वचून सगल्यांक सांगात की ताची कूड ताचे शीस येवन चोरून घेवन गेले. भाव भयणींनो, आयच्याय काळार अशें घडटा. आयच्याय काळार असल्यो वायट व चुकीच्यो ज्यो शिकवण्यो आसात त्यो आमचे मदें जायत्यो पसरत आसात. कालच्या दिसाक प्रुडंट टीव्ही हाचेर हो एक डिबेट जाली, ती हांव पळयतालो. आनीक 4 जाण जे उलयताले आमच्या चीफ मिनिस्टरान जे टेम्पल रेस्टोरेशन्स करपा विशीं जें जाहीर केल्लें आसा ताचे विशीं. तातूंतलो एकलो जो BJPचो स्पोक्स पर्सन आसा तो परतून म्हणटालो, द आर्किटेक्ट ऑफ इन्क्विजिशन इज बीइंग गिवन ग्रेट इम्पॉर्टन्स. आयकलें तेन्ना म्हज्या मनाक झींट मारली आनी म्हाका कळ्ळें की तो खंय तरी रिफर करता जो आमचो पात्रोण आसा ताका. आजून पासून जें इन्क्विजिशन जें जाल्लें ताचे विशीं आनी टेम्पल रेस्टोरेशन हाचे विशीं हें कनेक्शन कितें आसा तें समजूंक ना. पूण ही खबर आयज जायते आमचे बरे जे हिंदू आसात तांचे मदें फांकारपाक लागलेली आसा. इन्क्विजिशन, की ह्या सांतान तें इन्क्विजिशन केल्लें. चुकीची खबर आसा ती सगल्याक घालीत आसात. हेच भाशेन ही चुकीची खबर मागीर जायतो तेंप उरली, आजून पासून आसा. आतां जी खबर घालतात ती घडये तशीच मुखार वयतली. ह्या पासत बरी खबर दिवपी आमकां जाय. ह्यो वस्तुऱ्यो ज्यो आसात तांणी वचून बरी खबर दिली आनी ही बरी खबर जेन्ना शिसांक मेळ्ळी तेय धांवून गेले. तांकांय जेजू भेटलो. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू जेन्ना भेटता तेन्ना एक वस्त जेजून सांगली, तांकां सांग, म्हज्या भावांक वचून सांगात, तुमचे आदीं हांव गालिलियान वेता, हांव तुमकां गालिलियान मेळटलो. म्हणटच आमी खंय वचपाचे आसात बरी खबर घेवन, आमचे आदीं जेजू वेता. ह्या पासत बरी खबर जी आसा, सारकी खबर जी आसा ती दुसऱ्यांक सांगपाक आमच्यान भिवूंक जायना. जेन्ना पवित्र आत्मो ह्या शिसांचेर देवलो तेन्ना भियेनासतना तांणी ही खबर परगटली. हाच्या पयल्या वाचपान जी आमी खबर आयकल्या धर्मदुतांच्या इतिहासांतली, तांचेर पवित्र आत्मो देंवल्या उपरांत जेजूचें पुनर्जीवनपण ते सगल्यांक परगट करतात. भाव भयणींनो, आमी आमच्या जिवितांतल्यान जण एकल्यान जेजूचें गोवाय जावपाक गरज आसा. कित्याक जेजू खरेंच पुनर्जीवन जाला आनी जेजू खरेंच पुनर्जीवन जावन आपल्या शिसांक दिश्टी पडला. आनी देखूनच बेगीन धांवून ही खबर सगल्यांक सांगपाची. आयज घडये पुनर्जीवनपणाची खबर सगल्यांक आसा. सगळे जाणात इस्टर जाला, रेजरेक्शन. ह्या पासत आमची खबर जी आसा
ती एकामेकाक वचून जेजू जिवन जाला असली न्हय, पूण आमचें जिवीत जें आसा आनी आमच्या जिविताचो भरवसो जो आसा तो दुसऱ्यांक दाखोवन आमी मेंगी जाल्लीं न्हय, आमी भिवून कोणशाक पडलेलीं न्हय, आमी ह्या पुनर्जीवनपणाक आमच्या बऱ्या करण्यांतल्यान, आमच्या बऱ्या जिवितांतल्यान आनी दुसऱ्यांक बाराबर घेवन ही खुशालकायेची खबर दितात तसलीं क्रिस्तांवां जाता तेन्ना आमी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक गवाय दिता. जेन्ना आमी बरीं उतरां दुसऱ्यां लागीं उलयता, जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बोक्षिता, बो करून जे कोण चुकतात, जे कोण आमचेर मुद्दम घडये आड वेतात, तसल्यांक आमी जेन्ना बोक्षिता तेन्ना आमी जेजूचें पुनर्जीवनपण परगट करता. जेन्ना आमचे मदें गरजेक सांपडलेले आसात तांच्या आदाराक आमी पावता, आमी दोळे धांपून कुशीन सरोना वो आमकां दिसती पडनासल्या भाशेन, आमकां खबरूच नासलेल्या भाशेन करिना, पूण आमच्या दोळ्या मुखार जे आमकां दिसती पडटात त्या गरजेवंतांक आमी आदार करता. जेन्ना आमचे सृश्टीचें निसंटन चलता, जेन्ना अनीत चलता, तेन्ना पुनर्जीवनपणाचो भरवसो घेवन आमी ह्या निसंटन बंद करपाक, तेच बरोबर नीत सांबाळपाक जाता तितले उपाय घेता. तेन्ना आमी हें पुनर्जीवनपण आमच्या जिवितांतल्यान परगट करता. तर भाव भयणीनो, आयज आमकां ही कृपा मागुया. जेजू पुनर्जीवन जाला आनी आमकां हो भरवसो दिता, तुमचे आदीं हांव वेतां, हांव तुमकां थंय मेळटलों, ज्या बऱ्या जाग्यार हें पुनर्जीवनपण परगट करूंक जाय थंय हांव तुमकां भेटतलों, तुमचे आदीं हांव आसा. तर होच जेजू आतां ह्या आल्ताराचेर येता आनी आमकांय भेटता. ह्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक एकामेकाक दिवंक आमी जाता तितलो भार घेवया. पेटवणे वेणार गीत घेऊया. C43 पेज नंबर 46. C43. वेदीचेर उंड्या सोवे आमची कांचां दवरता. सुखानी दूख सोरवांक गेले, जेजू तुका भेटोयता. सुखानी दूख सोरवांक गेले, जेजू तुका भेटोयता. उदकाच्या तेंब्या वरी आमकां तुज्या म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या देवा, पवित्र स्नानान तुजीं भुरगीं जावन तुका आमचो बाप म्हूण ओळखूंक आनी मोगान पाचारूंक आमी पावल्या. अशें आमचें जिवीत सारकें नवेंच जालां. तर ह्या देण्या खातीर तुका दिनवासून आमी हें बलिदान ओपून दिता. तें तूं दयेन मानून घे आनी तुका आमच्या मोगाळ बापा तुज्या सासणाच्या सुखान भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
पुनोदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलभार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दनपारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापान सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. फोटी सांगून सोत लिपोवंक जायना. वो फोटी सांगून धर्मभेद घालपाचे प्रयत्न जे चल्ल्यात ताका कोणूच बोली पडना जावंक आमी मागुया. जे कोण धर्मभेद घालूंक सोदतात फोटी सांगून वो सोत मॅनिपुलेट करून तांकां बोगसणें दी आनी तांचें मन उजवाडाय म्हूण मागुया. आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची शांती घेवन जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्पर आसूर वायटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबडणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभशेन वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रासोडकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन Maka favonoi somia geung moche thai tuka uloi bogore kutor maka favoshekor sorki तुझे शिवासो तुराय तुका
मेल्ल्यांतलो जिवन जाल्लो क्रिस्त आनीक मरोना. मरणाक ह्या मुखार ताचेर पदवी ना. सर्वेस्पराक जोय. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या पास्का वरवीं तुज्या जिवान तुवें आमकां भरलें आनी सासणाचे सोडवणेच्या मार्गार तुवें आमकां घालें. ह्या मार्गार तुज्या मोगाची देणी दिसान दीस चड आमकां फावो जावं, ताच्या आदारान तुवें आमकां दिल्लें नवें जिवीत आमच्या काळजांनी वाडत वचूं आनी जेजू बरोबर सासणाच्या पास्काच्या उतरां वर्त्या संतोसाक आमी पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, आयज जावन आमी घोराब्यांचो आशिर्वाद सुरू करता. आयच्या दिसाक आशिर्वाद जातलो सेंट ट्रेजा समुदाय देवसा ग्रांद, माउंट कार्मेल समुदाय देवसा पिकेन, सेंट फ्रांसीस दे आसिसी समुदाय इग्रेजा आनी फादर आग्नेल समुदाय आसोय. त्रायदोरची आमी आशिर्वाद सुरू करतले 4 वाजता आनी आशिर्वादाचे मागणे तुमच्या घरांनी करतले आनी त्या उपरांत सगल्या आख्खे समुदायान हो आशिर्वाद जाल्या उपरांत सगळीं समुदायाची वांगडी एक कडेन तुमी जो जागो नेमलेलो आसा त्या जाग्यार बराबर मेळटली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरे उपकार. शेवटाक गीत घेवया. K9 पेज नंबर 143. K9. पास्काची बोली बोली जेजू ताची कोरात वाकाणी. पास्काची बोली बोली जेजू ताची कोरात वाकाणी. क्रिस्तावानो सांगाती दिन वासून कोरात होपणी. दिन वासून कोरात होपणी. मारिये सांग आमकां खबर वाटेर कितें पळयलें. मारिये सांग आमकां खबर वाटेर कितें पळयलें. जीवन जाल्या जेजूचो देखलो फोंड भोगलो पोरसोल. देखलो फोंड भोगलो पोरसोल.